मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्को नव्या नुस्त्या मार्केटाचे 25 सप्टेंबराक जावपाचे आसा उक्तावण, सांगले आमदारान. पूण जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायनात तो मेरेन आमी बसची ना मार्केटात. गरज पडल्यार रस्त्यार आनी पालिकेत लेगीत बसपाची शिटकावणी दिल्या तिडकल्ल्या नुस्तेकारांनी. वेरोड्या कुंकळे घडली धपको दिवपी घडणूक. एका मनशान आपल्या बायलेक फुडल्यांतल्यान येवपी रेल्वेंतल्यान वाटयतना वगडायलो आपलो जीव. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात जाल्ल्या मरणाचो विशय जावन रावला हुस्क्याचो. हालींच मरण आयिल्ल्या 20 वर्साच्या तरणाट्याच्या अहवालांत मेळ्ळा ड्रग्साचे सॅम्पल. मुख्यमंत्र्याक कांयच पडिल्ले ना, विचारतात NSUI. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयज दनपरां वेरोडा कुंकळे काळजाक पीळ घालपी एक घडणूक घडली, जंय एका मनशान आपले बायलेक फुडल्यांतल्यान येवपी रेल्वेंतल्यान वाटयतना आपलो जीव वगडायलो. धाडशी घोवान एका सेकंदात तिका सुरक्षीत सुवातेर ओडून व्हेली, पूण स्वता वाचलो ना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. हाल जातात, त्रास जातात. आता एका जवळ 1.5 किलोमीटर पयल्यान व्हरोंक पडटा. फायर ब्रिगेडीक, त्याच बरोबर जे कोकण रेल्वे पुलीस आसात आनी 108 हांकां मनीस सुद्दां मेळनात. आनी कशें करून आज आमी हाडटा ते पळयात. हातूंत पळयतात की कितलेशे लोक जे आसात हे ट्रेनी पोंडा आपटोन मरतात, थोडे जीव दितात, थोडे एक्सिडेंट जातात. आनीक अशेंच करून एक एक्सिडेंट जो आसा वो वेरोडा कुंकळे हांगा जो कोकण रेल्वेचो ट्रॅक आसा ह्या ट्रॅकार जाल्ले कडेन आसा. आनी ही घडणूक खरेंच वायट दिसता सांगपा सुद्दां. आनीक हे जावपाचें म्हणलें जाल्यार एक बायल जी आसा त्या दादल्याली ती बायल ह्या ट्रॅकाचेर बसून आसली अशें आयकलां की ती सोरो पिली म्हणून. आनी ही कशी रुळा वयल्यान हीन जाली म्हणटा तिगे घोवाक कोण तरी इन्फॉर्म केलें. आनी घोवा करतरी घोव जेन्ना तिका काडपा येयलो यो म्हणून त्याच टायमार सडनली रेल्वे आयली आनीक बायले वाचयली, पूण घोवाचो जीव वो गेलो. खरें दुर्दैवी घटना ही जाले कडेन आसा. आनीक तितूंक हो जो दादलो आसा हो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाले कडेन आसा. आनीक सद्याक कोकण रेल्वे पुलिसांनी येवन पंचनाम केले कडेन आसा. त्याच कुंकळीची पुलीस जे आसात तेय थंय पावले, 108 ही पावली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. नामनेची उडता पंजाब मुवी उपरांत आतां गोंयचें नांव उडता गोवा म्हणून फामाद जावपाची भिरांत पातळ्या. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात जाल्ल्या मरणांचो विशय हुस्क्याचो कारण जावन रावला. हालींच 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलां. ताच्या रिपोर्टांत ड्रग्साचे सॅम्पल मेळिल्ल्यान खवदळ पातळ्या. मुख्यमंत्र्याक कांयच पडिल्लें ना अशें म्हणत NSUIन सरकाराक धारेर धरले. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात फाटल्या 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्ल्यान बरीच खवदळ पातळ्ळ्या. हालींच 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्यान हाचेर खासा चौकशीची मागणी करत जायत्यो आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया येत आसात. ह्या तरणाट्याच्या रिपोर्टात ड्रग्साचे सॅम्पल मेळिल्ल्यान साबार प्रस्न निर्माण जाला. ड्रग्स कॅम्पसात पावता कसो हो सध्या चर्चेचो मुद्दो जावन रावला. चौकशी करपा खातीर सरकारान खाशेलो तपास पंगड तयार करचो अशी मागणी NSUIन केल्या. जर अशें जायना तर मुख्यमंत्र्यान राजीनामो दिवचो तांणी मागला. खर कारवाई हाचेर जातली वय वेळच सांगतलो. Urgent demand for serious cognizance and thorough investigation by forming an SIT into tragic death of Bigs Pilani student, an alarming pattern of 5 students death, and narcotic involvement and alarming rate of drugs reaching campuses. काल साउथ गोवा SPन स्टेटमेंट दिलो की लास्ट डेथ जाला ताजे बॉडीन ड्रग्स मेळ्ळा म्हणून. कळ्ळें न्हू, ड्रग्स MDMA लेवलाचो ड्रग्स मेळ्ळा म्हणून. कळ्ळें न्हू. सो आमी हांगा DGPक लेटर दिवपा आयला आनी सांगपाक की ड्रग्स कॅम्पसान पावता कसो. दीस शोज दॅट लॉ एंड ऑर्डर एंड होम डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली टू स्टॉप द ड्रग्स रिचींग टू कॉलेजीस. आमी कित्याक म्हणटा, पयलीं जेन्ना आमी धाकटे आसले पयलीं ड्रग्स बिचा कडेन बी अशें बीच बेल्ट बी आमी आयकताले न्यूजान की ड्रग पेडलर सापडलो. आतां फ्रॉम बिचीस टू विलेजीस
फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, फ्रॉम सिटीज टू कॅम्पसीस पावलेलो ड्रग्स. सो ड्रग्स हेज रीच्ड ऑल द कॅम्पसीस. सो वाय अशें ना की पुलिसाक खबर ना. पुलिसांक सगळी म्हायती आसता, सगळी इन्फॉर्मेशन आसता. इंटेलिजन्स आमच्या स्टेटीची इतली पाड ना की तांकां खबरूच ना की ड्रग्स आसा काय ना गोंयांत म्हणून. सो कांय दीस पयलीं पेंटीन पुलीस स्टेशनार पोलाक भायर एक हें आसलो, मेन्यू आसलो ड्रग्साचो आनी डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी मेन्यू आसलो. सो आमकां दुबाव आहा आनी आमी एलिगेशन करता की दीस ड्रग्स कॅम्पसांनी बाय कॅम्पस ड्रग्स डिलिव्हरी पावयता स्टुडंट्सा कडेन. चीफ मिनिस्टर हेज लिस्ट इम्पॉर्टन्स टुवर्ड्स द लायफ ऑफ द स्टुडंट्स, टुवर्ड्स द लायफ ऑफ द यूथ. आनी चीफ मिनिस्टर कांयच पडिल्लें ना आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा म्हणून. सो आमी मागता बेगीचे बेगीन तूं SIT फॉर्म कर. समज जायना जाल्यार रिजायन कर. यू आर नॉट फिट टू बी अ चीफ मिनिस्टर, यू आर नॉट फिट टू बी अ होम मिनिस्टर. Is this the Goa that we want? Is this उडता गोवा? Is this like उडता पंजाब? Is this उडता गोवा? सो खंय तरी हे जे 6 डेथ्स जे जाला पळय बिट्स पिलानीन हेंचेर कारवाई जावंक जाय. कित्याक जाले हे डेथ्स? एक्झॅक्टली कोण आसा हितून ड्रग पेडलर? कितली क्वॉन्टिटी ड्रग ट्राफीक करता कॉलेजींनी आनी युनिवर्सिटींनी आनी कॅम्पसांनी? हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. SIT फॉर्म जावंक जाय. कित्याक ड्रग्स लोक फक्त कन्जम्पशनूच करना तर हेका लागून सेल्फ हार्मूय जाता भुरग्यांक आनी सुसायडूय जाता. हेका लागून हांव मागता की SIT फॉर्म जावंक जाय ह्या केसीन आनी इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय की कित्याक हे ड्रग्स कॅम्पसांनी पावता आनी इतले इजिली एक्सेसिबल कशे आसा ते लोकां कडेन. स्कूल्स एंड कॉलेजीन ड्रग्स पावपाक लागला. सो म्हाका विचारपाक जाय गव्हर्मेंटाक, गोंयांत हो ड्रग्स पावता कसो, भुरग्यांक मेळटा कसो? हे प्रश्न जेन्ना गव्हर्मेंट आपणा कडेन विचारतले तेन्ना तांकां हांचे आन्सर मेळटले. आनी तेन्ना हे जे ड्रग्स इजिली जे एवेलेबल आसा ते भुरग्यांक पावचे ना, भुरग्यां कडेन पावचे ना. सो म्हजें म्हणणें इतलें आसा की गव्हर्मेंटान हाचेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. बिकॉज आयज आमी पळयता, दिसाचे पळयता आमी इजिली पॅडलर्स आनी जे व्हडले व्हडले रॅकेट्स ऑपरेट करता दे आर रोमिंग फ्रीली. कित्याक करता ते? म्हाका दिसता तांचेर कोणाचो व्हडलो हात आसा, ताचे खातीर ते फ्रीली भोंवता आनी इजिली एवेलेबल आसा भुरग्यांक. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को नव्या नुस्त्या मार्केटाचे 25 सप्टेंबराक उक्तावण जावपाचे आसा खरें, पूण हे नुस्त्या मार्केट सध्या बरेच वादात सापडला. रस्त्यार नुस्तें विक्रो करपाचेर अजून बंदी कित्याक ना? आमची सायबीण भितर कित्याक वचूंक ना? जो मेरेन आमच्यो अटी पुराय जायनात तो मेरेन आमी मार्केटांत बसची ना. गरज पडल्यार रस्त्यार आनी पालिकेंत लेगीत बसपाची शिटकावणी तिडकल्ल्या नुस्तेकारांनी दिल्या. वास्को 20 वर्सां जाली सुमार 7 कोटीचे नवे नुस्तें मार्केट जे अजून धवो हत्ती जावन उबे आसा ते इमारतीचे सप्टेंबराच्या 25 तारखेक उक्तावण जावपाचे आसा खंय. पूण ह्या धव्या हत्त्याक पारंपारीक नुस्तेकार बायलांनी खर विरोध केला. आमच्यो मागण्यो आजून पुराय जावंक ना. कित्याक आमदारान आमचो घात केलो? आमदारान उलयल्ली उतरां गेली खंय? थळावी तिडकिल्ली नुस्तेकारां जाप मागपाक लागल्यात. सायबीनी वयनी फोन दिता म्हणून तेवूय त्याने आमकां दिलो ना. कित्याक त्याने आमकां हे घात केलो? कित्याक कसली करचे उलयलो उतर तेगे खूंय गेली? खूंय गेली तेगे उतर उलयलोली? वयला सायबीन तो नको हेस्त जाता म्हणून देहाचे आमी मिस कोत्तायचे लोक जाता तो नको तो येयना जालो हेस्ताकू मोठं त्याने मिस करू नका. मोडून ते करूंक ना मिसू ते खबर ना. तो कित्या येयना कित्याच हे करना गेल गेल्यार तो नेव ना. हे कित्या गेले? मुर्शा मुर्सान कोत्रे माशान कोत्ता सांजे लोक तिक बसता. तू म्हणटा 8 दीस 15 दीस देखून बंद करतलो बाजरा लोकां भितर घालतलो. माझे म्हणटा तू लोक बसला आपण कित करू बंद करा म्हणा. आमचं काय तर न्हू काय तर त्याच काय तो आमचं काय तर नव्हतं. चुकलाय की त्या आमच्या सांगतायच्या नाही ऐकून चला जाऊ गाडी उद्या का आम्ही
बाजार किती मारलो हो जाणे बाजार किती गेला इतले मिनिस्टर निवडून दुसरी कोणी आणि एक तर हे सांगतो म्हण एक तर आम्ही दिले तू कोण म्हणा तू 3 वर्षाल तू आपण नाचवायचा किती लागून नाचवायच तू हा बऱ्या भाषे कोण फैसला काबार कर ती त्या लोकांच्या उडोय बाहेर त्याका बोटी आहे ना बोटी निस्त्याच्या गाजरा या मुसा लुकारना त्याचं लुकार है मुसा बाजरा 3 फुटपाथच्या बसला काही मुसा बोटकारा दुसरी कोण आम्ही आयकलो प्रमाणे आम 25 तारखेर हुंय बाजाराचे हुंय इनॉग्रेशन कोत्ताय आमकां बाजारकारांक कोणाकूय सांगोक ना आमकां हो वास्को फिश मार्केट म्हूण आमकां नांव दिलां पूण फिश मार्केट म्हणल्यार कितें एकूच जावपा जाय वास्कोन थोडे रोडार इंगताय थोडे हिंगे इंगताय तेश कोन्न कोता येयना कितें तें एक जावपा जाय फिश मार्केट म्हणल्यार फिश मार्केट वास्कोचें तेंकाय हिंगा हाडाय कोणाक रोडार इंगताय ते आमचे बोटीकार भाव भयण आहाय तेंकाय हाडाय हिंगा एक बाजार कोराय सगळ्यांक एक बाजार कोराय तेन्ना आमकां बरें दिसतलें आमकां मार्केट इनॉग्रेशन 25 तारखेर म्हणून खबर मेवल्या पण आमकां कांय खबर ना आमकां कोणें सांगोक ना म्हळ्यार पेपराचेर येयल म्हण सांगताय कोण आनी न्यूजार हेचेर येयल दिलें म्हण सांगताय 25 तारखेर तो इनॉग्रेट करतलो म्हणून जाल्यार आमी सांगलां आमगे डिमांड एकूच जालो तेका आनी आयज आमची सायबिणीची हें जालां सायबीण मायची लादीन जाल्या आयज 100 वर्स कोण आमी फेस्त कोत्ताली मीस कोत्ताली गो दबाज्यान कोत्ताली सारकी पण आमी आतां दबाज्यांनीच केलोलें आहा तेच लादीन आनी तेन आमकां आदार दिवचो आपणाचो हें सगळें आमकां बरे भाशेन करपाक आनी जावपाक बरे भाशेन आनी आमचो डिमांड आसलो कितें तें सगळें बंद जावपाक रस्त्यार पळय नुस्तें इंगताय पळय तें बंद जावपाचें आनी तें सगळें बंद जावन हो मार्केट आमचो वास्कोच मार्केट एकूच जावपा जावो आनी ती आमची सायबीण भितर व्हरपा जाय सायबीण भितर गेले बगर आमी भितर वचपाक नाय जाल्यार ते सगळे रेडी जावपा जाय आनी तें बंद जाले बगर तेवूय बगर आमी वचपाक नाय भितर वचपाक नाय आमकां गरज पडली जाल्यार आमी रस्त्यार येवन बसतली गरज पडल्यार म्युनिसिपालिटींतूय येवन बसतली नुस्त्याक घेवन फुडलें कितें करपाचें आहा तें मागीर तुमी करपाचें म्युनिसिपालिटींनी आमकां तेणें बाजार भरून दिले सगळे आमचे करून बाजार तेजे हाती दिलो कोणाकूय आमी बाजार दिवं ना पण तुका हे बाजाराक आमकां ते बिस्किटान पूण बाळे हेल्प केलोले पण बाजार बांद तेन्ना आतां म्हणटाय ते बाजाराक पण एकान बसयतले तेकान बसयतले तुजे उलोवप कितें गेले तो येवन मुगो लागीं सरकार सायड माय गाय पांय पडटाले तुका सायड माय रस्त्यार दवरली सायड माय भायर दवरली हा तो हे सो ती 2-3 वर्सां ते आमी हेच केलो ना आमी हेच करता की सो दबाज्यान ते येचे हा आणि तो बरोबर देवी केन्ना भायर दवरची ना म्हणटालो आपणा देवी मोग हा म्हणटालो देवी मोग खूंय शाळलो खूंय किडनॅप जालो हा अशें करून सांगली म्हणटा म्हज्या आतां सगळो रस्त्यार रिंगताय आमी जो बाजार जायसन घरा 3 वर्सां दवरून रस्त्यार एक खांब्या मोडून मुजे पडलो जावो ते परसोद जाता सांगो ना भिवन एका सगळो पीठ थिंगा नुस्त्या पासून पूण तो केन्ना करता तें आमकां दाखोवपा जाय बरोवन दिले पूण नोटिफाय बाजार जाले म्हळ्यार तेजे येयले मोबायलार सगळ्याचे पूण आमच्या हाती अजून काय येयलो ना नोटिफाय जाल्यार आमकां पेपर दी म्हणटा आमकां पेपर दिवपा नाका तेणे नोटिफाय जाले जाल्यार सप्टेंबर 25 तारखेक आतां तुमकां इनॉग्रेल सांगला तुमकां भितर वचपाक मागीर तुमची कितें हें आसा तेची कित्याक वचपाचें कशें कितें तुमचें वचपा म्हणजे काय सांगलो ना मजगती ह्या नुस्त्या मार्केटाचे उक्तावण सप्टेंबराच्या 25 तारखेकच जातले आमी तांच्यो सगळ्यो अटी मान्य करून पुराय केल्या अशें आमदाराचें म्हणणें आयकात रेडी जाला आनी म्हाका दिसता 25 तारखेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां टायम दिला सो 25 तारखेर आमी ह्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन करतले आनी तेन्ना हांव सगळ्या फिशरमॅना कडेन वुमना कडेन रिक्वेस्ट करता की 25 तारखेर सगळी तयारी करून तुमी ह्या हातून शिफ्ट जावची कित्याक येदो मोठो प्रोजेक्ट सरकारान बांदला तो आमी बेस दवरूंक शकना आनी मिनिस्टरूय खूब अपसेट आशिल्लो कित्याक इतलो सरकाराचे बरे प्रोजेक्ट आसून तुमी कित्याक डिले केला हो प्रोजेक्ट केल्लो तो लोकां खातीर केल्लो आनी नुस्तेकारां खातीर केल्लो सो दोगूय जाणां हॅपी जावपा जाय आनी त्या खातीर केल्लो आतां थोडे डिमांड्स नुस्तेकारांचे आशिल्ले ते आमी एक पुराय केले आमी सगळे होलसेलरांक सील मारिल्लें आसा
सो खंय बारीक खंय आमकां दिसता कोण धंदो करता जाल्यार आमी पुलीस तांचेर एक्शन घेता. सो तांचो एक डिमांड पुराय केलो. इन केस जर ते मानव ना जाल्यार तुमचें इनोग्रेशन कंटिन्यू उरतलें ना. मानवपाचे संबंदूच येना न्ही. मार्केट जेन्ना इतलो सुंदर बांदला आनी तांचे खातीरूच बांदला आनी मानपाक ना जावं अशें कारणूच काय ना. पूण आमी इनॉग्रेशन करतले आनी तांचे मागीर तांचे डिसिजन मागीर फुडले डिसिजन आमी घेतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. बायणा वाठारांत पोन्नी निवासी कॉलनी मातये भरवण करपाचें काम चल्लां, पूण सुरक्षेची जतनाय घेवचे बगर कुशीक रावप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. बिल्डिंगेचे कपचे छप्पर लोकांच्या घरार पडटात. व्हड अपघात जाल्यार कोण जापसालदार, लोकांनी प्रश्न केला. तांगा डेमोचं काम चालू आहा. तांगा फाटल्यान आख्खो तेंचे माती फातर सगळे फाटल्यान पडला आनी तेंचे कोणाचे शिटा बिटा मोडला आनी आतां हे बिल्डिंगाचे बी डेमोशन जावपाचो आहा. म्हणल्यार जाता की हांगा तांकां सायडीक रावतना सगळो कचरो आहा. कितें फाल्यां कितें जर जालें व्हडलें कितें जालें पडलें ते घरान न्हिदपाक मनीस सगळे घरान आसता आनी सगळे लेबर कामाक वचपाचे लोक ते आमचे आनी हांगा 40-50 वर्सां जाल्यां ते हांगाच रावता. तेंचे हांगा आतां बिल्डिंगान काम जाता तांकां सेफ्टी कांयच ना, कांय सेफ्टी दिवना काय ना. तेंचें काम चालू आहा. आतां तुमी पळयलां आसतलें पण हांगा कांयच सेफ्टी नासलें पळय तेंचे. हांगा तेच्या घरान आख्खे डस्ट धूल बी सगळे लोकांच्या घरान हांगा ते फुडल्या पासून आमी इतलेंच मागता त्या लोकांचे कितें सेफ्टी करपाचें. ते सालगांवकारचें कितें काम जालां तेंच्या लोकांक सेफ्टी दिवपाचें, तेंचे प्रॉब्लेम मातशे सॉल्व करपाचे, इतलेंच मागता. व्हडलो इश्यू जाला एक गरिबांचेर. एक गरीब हिंगा 40-50 वर्सांसून रावताले आनी सालगांवकार बिल्डिंगी रावताले. आज हांव पळयता जाल्यार एक धाकटेचो तेंच्यांनी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मोडटा आसतना हांकां रावपी तांकां कांयच सांगू ना, कांयच तांकां सांगू ना. एक धाकटे मोडले आसतना तेंचे नड्याचेर पडलो, तेंचे घराचेर व्हडले व्हडले फातरां पडले. कितें जायत जाल्यार कोण जबाबदारी? आनी ते सांगता कितें तुम लोग इधर से जाओ. तांकां कांय सांगनासतना आनी एक सांगता व्हडले गजाल. आतां हे बिल्डिंग व्हडले मोडपा ते मोडटा आसतना कशें मोडटले? आतां हांकां कितको कथा बारीक बारीक भुरगे आहा, इतको आवाज येता तांकां स्टडी करपाक, खावपाक पिवपाक कांय रांदपाक दिना. हे सगळे भायर रावता. हे सगळे कितें करपाचें आतां? हम लोग इधर बहुत साल से रुका है. इधर कुछ बोला नहीं हमको, क्या नहीं कंस्ट्रक्शन चालू किया है. इधर पत्थर भी पड़ रहा है घर का ऊपर और घर में बोल रहा है रुको मत. और सुबह 7 बजे निकलता है, घर से निकलो बोलता है और कभी बंद करता है वो भी मालूम नहीं. उन लोग को पूछा तो अभी रुको बाद में रुको करता है. वहाँ पे पूरा नल्ला फूटा है. और हमारा बच्चा छोटा छोटा भाई छोटा लोग है, उनको भी वो लोग कभी भी आता है, वो लोग बिना बोल के आता है. उनके ऊपर पड़ा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, फिर ये लोग पूछा नहीं, सब कचरा यहाँ उड़ाया है पूरा. अभी ये लोग कुछ काढ़ा नहीं, कुछ नहीं. कुछ तकलीफ हुआ तो इसको कौन ये करेगा? आदली बिल्डिंग आशिल्ल्यान थंय नवी बांदावळ उबारपाचे कळटकच नगराध्यक्षान परवानगी दिली. पूण कसलीच सेफ्टी मतीन दवरिनासतना हे काम चलिल्ल्याचे कळटकच मुरगांवच्या नगराध्यक्षान सुवातेर चलपी कामाक स्टॉप ऑर्डर दिल्या. दनपारां म्हाका फोन येयलो. मागीर हांवें त्या कंपनीक फोन मारलो आनी त्या कंपनीन म्हाजें उलोवप जालें. आमी ऑलरेडी कितें आसता जो प्रोसिजर त्या कंपनीन केला तो प्रोसिजर आमी फूल आमचे इंजिनियर एम.ई. बीन धरून आमी तो प्रोसिजर पळोवन आमी तांकां ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन तुमचे बिल्डिंगाचें करपाचें म्हणून. देट वॉज नो पार्ट. बाकी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक दिला ते तेमी कितें सेफ्टी गार्ड कितें मेजर बिजर आहा ते तेंच्यांनी पळोवपाचें. पूण खंय तरी अशें दिसता की काम चालू करतना कितें कपचे बिपचे ते कितें आहा ते तेंच्या न्हयांचे घराचेर पडले पूण तो मातसो बोवाळ जालो. म्हणून आतां हांवें कंपनीक फोन मारला आनी ताका सांगला तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारा आनी सेफ्टी मेजर कितें आहा तितलो यूज करा की लोकांक त्रास जावपाक येना. कित्याक आमचें काम आमी केलें आनी तेंच्यांनी ते आपणाचें कितें बिल्डींग पोन्नी मोडून नेवी कितें बांदपाचें तेंच्यांनी सेफली लोकांक कोणाक त्रास जानासलो ते अशें पळोवन करपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या गोरवांचो विशय सामको हुस्क्याचो कारण जावन रावला. गोरवांक लागून अपघात आनी बळी वचपाचें प्रमाण वाडत आसा. हाची जापसालदारकी कोण घेतलो आनी कितलो तेंप निश्पाप लोक आनी गोरवांचे बळी वचपाची वाट पळयतात? भटक्या गोरवांक आलाशिरो केन्ना मेळटलो? हे सगळे प्रश्न हुमकळत आसात. जाप मेळटली वय? आनी मुद्दो आहा ते गोरवां. आतां तुमी पयलीं न्यूज आयकले आसतले, एक गोरू मेल्ले ते गाडी मारून. ती लावारी जाल्ले, पोसलेले आसले, या स्ट्रीट कॅटल आसले ते कोणूच नको. जेन्ना मरता तेन्ना सगळे ओनर येता ते सांगता आपली गोरू म्हणून. आतां हांव विचारता बश्टे इतके, आतां गोरवांचे दूध पिवचे कोण आनी रोगत दिवचे कोण हांगा रोडान? मेन मुद्दो हो आसा.
आता सेकंड मुद्दो हे आसा, हे रोडान आमचे मंत्री MLA सगळे हो रोड यूज करता. हो आसा आमचो MH रोड, NA रोड, नॅशनल हायवे NH रोड आसा आमचो. आता हो जो गोरवांचो मुद्दो आसा तो स्टार्ट जाता आमचे करासवाड्यातून हे बस स्टँड, हेजे आसनोडाचे बस स्टँड पर्यंत. आता हेजेर लक्ष घालपी कोण ना, हांगासलो पंचायत ना. आता तुम्ही पळयात ही पंचायत आसा तेही जाणा. आता हे गौशालाक इन्फॉर्म करून काडिना कित्याक, गोरवां कित्याक घेतलीना, ओनर कित्याक फायन घालिना. जेन्ना पर्यंत तुम्ही गोरवांक धरून व्हरना तुमकां कशें गमतले कोणाची गोरवां म्हणून. ऑब्वियसली येतलो, सगळे येतले, ते ओनर येतले, तांकां वॉर्निंग दियात, फायन मारात तांकां. सिरसाई पंचायत आसा पळयात तुम्ही, सिरसाई पंचायत तुम्ही केन्नाय वचात पंचायत बंद आसा. आता कंप्लेन व्हरोंक जाय कोणाकडे व्हरोंक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या पंचायताक हेजेर लक्ष घालचे आणि मिनिस्टराकूय स्पेशल लक्ष घालचे हेतून, कित्याक लायफ डेंजरान आसा. हे डेड एंड रोड जाल्लो आसा. आता तुम्ही पळयात रोडान भरलेलो आसा गोरवां, ट्रॅफिक इतको जाम जाता. हे ट्रॅफिक सालाचे काम जायना, हे ट्रॅफिक हे करपाक सुदारपाक हे आता सरकाराचे आणि पंचायतीचे काम आसा. आता हांव स्पेशल रिक्वेस्ट पंचायताक करता, कित्याक हे डिपार्टमेंट सगळे पंचायतीक लागता. आणि हांव ट्राय करतलो डिप्टी कलेक्टराकूय मेळपाक आणि तांकां विचारपाक की हेजो केन्ना इश्यू सॉल्व जातले. आणि गणपती विसर्जनाक इतके प्रॉब्लेम जाल्ले हांगा, आमी हे प्रॉब्लेम परत परत उलयल्ले हेंचे कडेन. आमी सांगलेले की हे रस्तो ब्लॉक जाता, कशें कितें हे करपाचें. पब्लीक आतां भायर सरला गणपती सिजनाचे टायम, पूण अजूनय लक्ष घेवंक ना. माझी इतके विनंती आसा की हे जाता तितके बेगीन हेचे एक्शन घेवचे, कारवाई जावचे आणि हांकां जे गोरवांक सोडटा रोडान तांकां स्ट्रिक्ट पेनल्टी घालचे आणि एक्शन घेवचे. ही भटकी गोरवां कोणाची ह्या प्रस्नाचेर कोणच जाप दिना खंय. भटक्या गोरवांच्या विशयाचेर सरपंचान कितें जाप दिली ती पळयात. आमी आतां 2 दीस पयलीं कितें थाराव घेतलेलो आमच्या भितरूच की बाबा गोशालाक आमचे लेटर करून तेंची कितें तर टीम आहा जाल्यार पयलीं आमी एक अनाउन्समेंट करपाक, बाबा ही पळय तुमची गोरवां कोणाची बसता गांवांत अवेरनेस करप, जी गोरवां रातची येवन हेचेर बसता ती तुमचे तर तुमी व्हरून बांदिनात आनी ती रस्त्यार आमकां दिसती पडली जाल्यार आमी ती धरून गोशालेक दिवप, तेंच्या ताब्यात करप. आनी सपोज तर कोणें क्लेम केली आपणाची धरून येयल्या जाल्यार तेंची कितें आहा ती रिक्वायरमेंट फायन भरून तेंच्यांनी व्हरप मेळची, वो कितें तेंचो प्रोसेस ते करतले. पूण येयल्ले दिसा एक्सिडंट जावन आतां पयरूच एक मेजर बेकरीसून व्हडलो पाडो मेल्लो. आतां एक्सिडंट जावन मेलो, कहो मेलो ते कांय म्हणजे मार कांय नासलो ताका. आमी तर JCB हाडून ताका हें करून हे तरी व्हरून हें केलो, डंप केलो. म्हणटकूच हें तर सदांच आतां मनशाचो तर जीव गेलो रातचे कोवना, पावस पडटा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. शिरोडा वायसीन कुंकळे युनियनाक हारोवन क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. 2-0 अशा गोल फरकांनी मॅच रंगली. 46वी सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल सर्तीन शिरोडा वायसीन जैत मेळयले. कुंकळे युनियनाक हार खावची पडली. पहिल्या अर्धान 2 गोल करून शिरोडा वायसीन वर्चस्व गाजयले. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नगवेकर. गोयचे हवामान बदलत आसा. 13, 14 आणि 15 तारखेक होल्डवो अलर्ट सक्रिय आसा, पूण 16 ते 19 तारखे मेरेन शिटकावणी नाशिल्ल्यान परिस्थिती सुदारता. अलर्टाच्या दिसांनी अचकीत खर पावस आणि गडगड घालीत वादळ येवपाची शक्यताय आसा. प्रवास करप्यांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. शिटकावणी सोंपल्या उपरांत हवामान शांत आणि दमट दिसांनी रुपांतरीत जातले. आयतारा सादारणपणान पावसाची शक्यताय आसा. दिसभर नितळ मळबाचो अदमास आसा. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले, पूण दमट आशिल्ल्यान उष्णताय वाडपाची शक्यताय निर्माण जातली. उटंगराचो पावस आणि वादळ अपेक्षित.
13, 14 आणि 15 सप्टेंबराक येल्लो अलर्ट. वारें वराक 50 किलोमीटर. 16 ते 19 सप्टेंबर मेरेन अलर्ट ना. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.